हे काम कमीत कमी 2,83,83 लाखाचे आसा आणि त्याच्या भितर इल्युमिनेशन आणि ब्युटिफिकेशन दोन्ही हे घेतलेले आहात आणि नंबर 1 हे देवस्थान जाता तेजे बद्दल डाऊट ना आणि ज्यो देवस्थानां आसात अशी जुनी ती आमी सगळी त्यांचे ब्युटिफिकेशन करपा खातीर आमचो प्रयत्न आसा सेंट्रलांतल्यान पयसोय आयिल्लो आसा आणि हो आमचो डिपार्टमेंट गोवा गव्हर्मेंट खूब आपलो पयसो घालून करता आणि जे सेंट्रलांतल्यान आयले ते बिचीस लायन आसा इको टुरिजम आसा इंटरलँड टुरिजम आसा तेजे खातीर तोय पयसो घालून जी देवळां जी फेमस आसा देवस्थान ती चड करून आमी घेवपाक अशें अदमास कितें सुमार देवळां ती चालू आसा तेंचे प्रपोजल जशें येता तशी ती कामां चालू आसा हे देवाची सेवा करता आसतना आयज जे आमी ब्युटिफिकेशनचें काम सुरू केल्लें आहा फावंडेशन स्टोन घातलेलो आहा तो देवाक जाय तशेंच जातलें देवाक जाय म्हणजे तुमच्या मनान देव घालतलो आमचो अध्यक्ष आसा देसाई बरें काम करता तुमी सांगलें हांवें आयकलां त्याच्या मनात तुमच्या मनात जाय कितें आमी एक काम करूं जाय की काणकोणा बाबा लोकांक कशें वयर काडटले काणकोणच्या लोकांक काणकोणचो उदरगत कशें करतले आनी जशें तेमी सांगले प्रमाणे जे NGO आडकोड हाडटा एकठांय रावन झगडे सगळे एकठांय रावन झगडे ते झगडे सरकारा कडेन आनी आमचे कडेन उदरगत जावपाक आतां हांवें उदरगत बाबूक सांगलां की एक NGO असलो आहा आपूण ते सगळे केशी फाटी घेता 1-1 लाख दिया म्हणून अरे कितें चल्लां कितें कोणा तुमी त्रास करताय दिस इज व्हेरी बॅड असले NGO तुमी सगळ्यांनी एकठांय